हे सरकारूच तडजोडींतल्यान जाल्लें आसा। देखून खाती वांटपाक तडजोड जाल्या इतलें मात खरें। आम आदमी पार्टीन खाती वांटपा वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। तशेंच शिक्षण खातें योग्य मंत्र्या कडेन दिवपाची मागणी ह्या वेळार आम आदमी पक्षान केली। पणजेन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आपाचो फुडारी राजदीप आनी वाल्मिकी नायक हजर आशिल्ले। काल खाती वाटप जाल्या सो इतलो वेळ इतलो विलंब ह्या सरकारान कित्याक केलो सो हो आमकां हुस्को आशिल्लो आमकां भिरांत जाल्ली की आजूय वाटप जायनाका कितें म्हणून काल देवाच्या कृपेन आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणटा तशी काल खाती वाटप जाली। आतां ही सगळी खाती वाटली पूण म्हत्वाचे जे खातें आसा एज्युकेशन किंवा पावर समाज कल्याण ही 3 खाती अजून मेरेन वाटली ना। तशी 17 खाती वाटपाची उरल्या पूण ही म्हत्वाची आनी म्हत्वाचें तें एज्युकेशन। आमकां असो डावट आसा की ही जी खाती वाटपाचो उशीर जाला खूब लोकांक दुबाव आशिल्लो कित्याक लागून काय म्हणून आमकां दिसता की हें ऑप्शन जावपाचें उरलेलें कारण हें सरकारूच अशें आहा कॉम्प्रोमायजाचें सरकार। हे खंयच्या खात्यांतल्यान कितल्या पयशे म्हाका कितें येतले ही जी गणितां मांडप चालू आशिल्ली आनी ती बसनाशिल्ली म्हणून म्हाका दिसता हो इतलो उशीर लागलो हांकां खाती वाटपा खातीर। आनी म्हत्वाचें आमचें एज्युकेशन हें खातें कित्याक वांटूना आमकां भिरांत आसा की एक काळ असो आशिल्लो की जेन्ना बीजेपी सत्तेर आशिल्ली तेन्ना एज्युकेशन अशा एका मिनिस्टराच्या हातीन दिल्ली जाका जवळ जवळ शिक्षणाचो संबंदूच नाशिल्लो। आमी इतलेंच मागता आमची माफक अपेक्षा आमच्या सामान्य मनशाची अपेक्षा की एज्युकेशन हे खातें बेगिनात बेगीन दिवचें कारण एज्युकेशनाच्या बाबतींत गोंयांत खूब काम करपाचें आसा। आमचे शाळा धरून कॉलेजी धरून खुबसो वावर उरला। हे अशा मंत्र्याच्या हातीन दिवचें जाका शिक्षणाचो गंध आसा जाका शिक्षण म्हणजे कितें तें खबर आसा जो शिक्षीत मंत्री आसा अशा मंत्र्याक ते दिवची ही आमच्या गोंयकारांची अपेक्षा आसा।